मोइजेसाचे समृद्धी प्रमाणे ताची शुद्धी करचे दीस बोल्ले तेन्ना अशें जालें. कुसवो उगडटा तो दोर एकलो पूत सर्वेस्पराक भेटयलोलो जातलो. सर्वेस्पराचे समृद्धींत बरयलेल्या ह्या उतराचो उगडास करून बालकाक सर्वेस्परा मुखार दवरूंक आनी सर्वेस्पराचे समृद्धींत सांगलोलें आसा ते प्रमाणे कवड्याचे जोडयेचे नाजाल्यार पारव्याच्या 2 पिल्यांचो योद्न समर्पूंक बालकाक जेरुसाल्याक व्हेलो. तेन्ना सिमावा नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुसाल्यांत आसलो. तो इस्रायलाचे नवसोन्नेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्पराचेर क्रिस्ताक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कोलीत केल्लें. तो आत्म्याचे प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी समृद्धीचे चाली प्रमाणे बालकाक जेजूक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन ताका भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलाय तशें तुज्या हे सेवकाक दोनया शांतीन आतां वचूंक दिताय. कित्याक सगळ्या राष्ट्रा मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजेच नदरेन हांवें देखली. पोरजाक उजवाडायतो प्रकाश आनी पोरचे इस्रायलाचो तुवेंच फावो केल्लो प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसतालें. तेन्ना सिमावान ताका आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताचे आवयक ताणें म्हणलें, आयक इस्रायलांत जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायत्या जाणांक नव्यान उठूंक तशेंच कोण कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ताका नेमला. ह्या वरवीं जायत्याची गुपीत चिंतनां उक्ती जातली आनी एक तोरसार तुजे कालीज आसपास विणटली. आसियेच्या कुलाची फानेलवाची धूव आन्ना नांवाची एक प्रवादीन आसली. ती उत्तार पिरायेक पावलोली. लग्न जाल्या उपरांत विधवा जायसर ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर जियेली आनी आतां पिराची ताका 84 वर्सां जाल्लीं. दीस रात उपास आनी मागणें करून ती देवाची भक्ती करताली आनी देव मंदिरांतूच आसताली. ती त्याच वेळार थंय पावून सोरून देवाक वाखाणूंक लागली आनी जेरुसाल्याक सोडवणेची वाट पळोवंक आसलोल्या सगल्यांक बालकाची खबर ती सांगूंक लागली. आनी सर्वेस्पराचे समृद्धी प्रमाणे खंयचेय आसले तितल्याय केल्या उपरांत ती गलिल्यांत आपल्या नाजारेत नगरांत परत गेली. वर्सांनी वाडटा भुरगो घोट जायत वेतालो आनी जाणवायेन बरोन येतालो आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेर आसलो. देवाचें उतर हें.